चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या माणकां मदें कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव कुंकोळे आसा आनीक ह्या घरांत हांव भितर सरलां. ह्या घरांत एक खोडेगांत संगीतकार जो फाटलीं 7 वर्सां ह्या तियात्रांनी वाजयतालो. पालकाचेर वाजोवच्या वाजोवन तो जायत्यो सुवारी डांस आनीक जायतें कितें गांवांत जाता हें सगळें हातूंत तो मिसळ जातालो, हातूंत तो आपलो हातभार लायतालो. म्हणटच असले संगीतकार आमकां मेळोंक खूब अवघड. म्हणटच ह्या खिणांत ह्या कलाकाराची आमी भेट घेवया आनी ताच्या काळजांत ताच्या मनांत ताचो वावर कसो तो मुखार वता हें आमी जाणून घेवया. आयच्या कार्यावळीचो आमचो मानेस्त सांतान पेरेरा. माये मोगाचो येवकार. सांतान बाब, तुजो आख्खोच कुटूंब आमचे बरोबर आसा म्हणटच तांची थोडी वळख आनी तांचो वावर. मिसेस प्रिसिला ते घराच आसता. घरा आसता वय हय. व्हड चेडो मॅकमिलन ड्रम आयता एका तुवें एक ती तारी आजिता ड्रम तारीख आनी हे मॅरिज आसून गेली ते बायल तेवूय तियात्र नासता. तें तियेत्रीस मात वचना ते ब्रेक गेला तो मुगे मेकरा दुसरो चेडो तो आतां मातशें बँकान लागला आतां लागला आनी तो फुटबॉलार धाकटो चेडो फुटबॉल खेळटा वास्को. म्हणटच तुज्या व्हडल्या पुताक जें संगीत तुज्या पांय लागच्यान तुका मेवलां तें तुज्या व्हडल्या पुतान चालू दवरलां. पूण हें तुजे दुसरे पूत आसा तांकां उमेद ना तेका तिसरे आहा तो वाजयता. तो वाजयता वय. पूण केन्ना तरी तियात्रांनी ना तियात्र आजून पडना पूण वेचून बारीक आमगे कार्यक्रम वयता वयता. आनीक तुवें आतां ब्रेक घेतला काय तुवें अजून? हांव वयता. हांव ब्रेक घेतला ना अजून वयता. तर तुमकां सगळ्यांक व्हड आनी व्हड यश आवडटा आनीक तुमच्या डॅडी लागीं थोडी भोव भासाभास करून ताणें तियात्रांचो ताणें ह्या पालकाचो ताणें ह्या संगिताचो कसो वावर केला तें आमी थोडे भोव लोकांक दाखयतात. खरेंच कांय खिणां भितर आपल्या कुटुंबाची आमच्या सांतान बाबान वळख करून दिली आनीक तितूंत भितर आमकां एक दिश्टी पडलें तें म्हळ्यार ताचे भुरगे पालकाचेर आज वाजूंक लागल्यात. ताचे भुरगे संगितान मिसळ जाल्यात. तर सांतान बाब, खरेंच आयच्या कार्यावळीन तुका येवकार दिता आसतनाच तुजो व्हडलो पूत जेन्ना वाजोवंक लागलो तेन्ना तूं खरेंच खुशाल जालो. खुशाल जालो हाजी तेन्ना. आज पयलेंच तेणें खंय वाजयलें? पयलीं हांव बरा म्हणजे बरा सुत्र्यां जालो वाजोवपाक. सुत्र्यां शिगम्या येवपाक लागलो मागीर. तूं पयलो तुजी खंयचे पिरायेचेर तूं केदो आसतना तुवें संगिताक सुरवात केली? तेन्ना हांव पांच बारा ल्हान आसून वयतालो 10 वर्सांचो तेन्ना पांच बारा. आजून मागीर शिगम्या सुत्र्यां सगळें आजून लागलो. म्हणजे 10 वर्सांचो म्हणजे तूं ड्रमींग करता आसतना? ड्रामींग करतालो पूण दिसपण आहलो ड्राम आयलो. तूं ड्राम दिसपडा हांव दिसपण आहलो तूं ल्हान आहलो ड्राम तेदो ना. आनी म्हाका कितें आसलें आसपा बी म्हणल्यार पयलीं उमेद पयलींसून इस्कॉलाक कितें आहलें म्हाका हें करतालें हें सगलें सण पिटी दिसपड आहा कितें आहा सगलें म्हाका हें करप मुखार काडप तेमी अशें करून मागीर मुखार पावलो मागीर हांव. आनीक आतां हे सोत्र्यांक वाजोवंक तुका ते आपोवन व्हरताले काय तूं जावन येतालो? ते हांव पांय आपयताले न्हू. पांय मागीर आपल्या भावा बी आपयतालो आनी आमकां वतालो पांय आमकां आमगे भाव बी वतालो. ह्यो देवळा कडेन ज्यो सोत्र्यो जातात ह्या सोत्र्यांक कसलें संगीत आसतालें? तें उलट्यांक देखीच उलटी आजोप घुमचे कट्यार हय. आतां व्हडू आजून दाखयतलें. हय. म्हणजे आमी आतां घुमचे कटर जें तो वाजयता ताचो एक धाकटो पीस पळोवया.
ही मोड खंयच्या वेळार तुमी वाजयताले? तूं फेड गेलो काय ना मांडारी कोंब्या सात म्हणून पयलीं मोड मारताले मोड मारून लायताले मोड मान घेताले ते हांव मान दिताले बडी पूण कित्या पासत मोड मारूंक लायता? ही मोड तें पयलीं तें आहा न्हू पयलीं सावन आहा परंपरा मोडीची आतां कितें जालां हांव ना पूण ही मोड मारल्या उपरांत लोकांक कितें समजता? कितें मोड ही मोड मारले म्हणटकीर खेळ येयलो कोणान हेड आहा अशें दिसतालो लोकांक हे मोडीचेर जाय जाण मोड सांग पीस जाताले मोड देखणी बी मारले जाल्यार उमेद जाता तांकां मोड मारल्या सारकी म्हणजे मोड मारल्या उपरांत हे खेळ पळोवंक लोक चड नेटान येतालो? येता म्हणटा येता ते हांव खुशाल जाताले मोड आयकोन जाय जाल्यार आमकां मोड बांद जालें म्हणटकीर आमकां अशें करून हात बी दिताले बरें मारल्या सांगताले बरें मारल्या मोड अशें करून सांगताले कळ्ळां चडशी खंयच्या सुवातेर ही मोड मारताले? वसत त्या गांवांक? वय थिंग मारूंक पडा वय त्या गांवांनी मांडार बी चड मारूंक पडा आतां मांड आमच्या ह्या सालसेत वाठारांत खंय मांड आसात? एक दांड्याड मेन मांड आहा सारको दांड्याडे थोड्या बांदार एक मांड आहा थिंग हेड वयताय जायते कडेन मांड आहाय पूण हितून न्हू दांड्याड चड जाताय हेड त्या मांडाचेर थिंग वचोन हें कोताय पूण मातशें रावों पडटा थिंगा दुखून जायना हेड तुगे हेड लायनी लागताय थिंगा म्हणजे जायते जाण आपलो आपलो ग्रूप घेवन ग्रूप घेवन येताय थिंगा कोणाक पयलीं चान्स पडटा तेणें हे दाखोवपाचो म्हणजे एकूच एकूच पाट करून वचपाची तेजे पेक्षा पीस मारताले वयताले आमगे हांव ओरिजिनल मोड मारता ओरिजिनल पयलींसान मागीर आमी ते म्हाका कोण आसलो ना एक आंकल येयलो बाबा तूं हुतो हांवें म्हणून कुंकडेचो म्हाका 500 रुपया प्रायज दिलो मोड माल म्हूण तेन्ना थँक्यू म्हळें पळय म्हण कितले सुमार तुवें हे कार्नवालाच्यो पार्टी वाजयल्यो? डायरेक्टर आशिल्लें कितले डायरेक्टरां? जातलें पयलीं मिनी आपोस आशिल्लें हांवें मिनी आपोस जाणटेलो डायरेक्टर तेका पसून हांवें हेड आशिल्लो तेणें म्हाका खंय चोयलो आनी म्हाका दुसरो आसा म्हाका गायलो हेडाक आपल्या हेडाचे म्हूण आला मागीर हांव बाणाल्यांक पळोवं सारकें बाणाल्यांक उलो मागीर वर्सांच कितलीं वर्सां वाजयलीं? वर्सां 8 वर्सां मागीर बाणाल्या आशिल्लीं बाणाल्या आसलो आतां मागीर त्या वर्सान मागीर एक कुत्तूर एकल्याक हेड आशिल्लें ते मागीर हांव सारको पॅट्रिका पडत आनी म्हाका भायर सरलो ना पॅट्रिकाक उलो पॅट्रीक वर्सान वर्स पॅट्रिकाक आहा आतां दोर आतां अजून हे आसा तो कोत न्हू तेकाचें आहा त्या मागीर म्हाका पयलें सांगता हेड कोणाक उतर दिनाका म्हूण वचचें सांगता म्हणजे तुजी आख्खीच पिराय जे भुरगेपणार तूं ह्या म्युजिकान भितर सरलो तो आयज पासून तूं हे खेळ वाजयता फेड वाजयता आतां ह्या खेळांतल्यान इतली वर्सांचो तुका अनुभव आसा म्हणटा ह्या खेळांतल्यान तुका कितें सॅटिस्फॅक्शन मेवता? हे 3 दिसां उमेदीन बरें हें जाता मजा अशी 3 दीस हय आतां आमी खेळ केल्यात म्हणटच आमचो आवाज काबार जातालो तसो तुजो हांव मुगे आवाज जातालो मातशें कांसा जाता 3 दीस म्हळ्यार सांग जातालें कांसा जाता कांसेरी पूण वेगळीच कुशालकाय. ती कानाला मेळटी मागीर मेळना येस मेळना 3 दिसांक एक गांव वचोंक पडटा न्हू बरें दुसरे गांवां गेले हे गांवां गेले पूण आतां तूं जायते गांव भोंवला ह्या खेळांक वाजोवपाक म्हणजे ह्या गांवांतल्यान हे वाजयता आसतना खंयच्या गांवांत बरो येवकार आसता? आमगे बाणाल देंवता बरो येवकार जाता हेडांक बाणालच्या आहा अशी आहा म्हणटा त्या वतान चड हेड सारकें बाणालच्यान. आनी तियात्रांनी तूं केन्ना भितर सरलो? तियात्रां मागीर भितर सरलो हांव मागीर ते भुरग्यांक तियात्र वाजूंक लागलो पयलो हांव व्हड तियात्रां पडना हांव सारको वेळ्ळे जुजना मेस्त्री तेणें म्हाका चोयलो आनी म्हाका सांगलो आपूण तियात्र जाल्यार भुरग्यांक गेलो बरें मेस्त्री म्हणून उमेद तेदोना उमेद सारकी वाचून बी मेस्त्रीन घायलो म्हाका वाजिल्ली तेज बरें मागीर जुना बरें आयता मागीर हांव आनी तियात्रां पडलो रसवंता गेलो रसवंता मागीर बरें तियात्र किश्तवारा आजिल्लो आमगे लिगोरिगे बी आजिल्लो मिनी मारियो फिलीप आल्मेद तेंगे जायते तियात्र आजिल्लें मिनी मारियो 100 क्रॉस आजिल्लो गोटीर फिलपालो ते संग आजिल्लो जायतो. कारण ह्या तियात्रा उद्देशींच म्हजी आनी तुजी वळख जाली. तूं कारण म्हज्याय तियात्र तुवें वाजयल्यात एक वेगळी कुशलकाय कारण सोंपेपणीक सगळेच संगीतकार सगळ्यांचे तियात्र वाजोवंक शकनात जायना हय
ना आजिले तुजी बात तुगे याद शेड्जान याद होता हय तर ह्या तियात्राचें जें ड्रमींग जायते फावटी मिस्त्री आख्खी सोल्फेज बरयता कोण तरी मिस्त्री आसता आनीक मागीर तो तुमकां वाजोवंक सांगता म्हणटच तो तुमकां ती बिटाची नांवां सांगता हांव सांगता तो बरयलो म्हणटा सांगाता सांगता एक सोल हांव बीट सोल म्हणो जावं तें कितें फसरट त्याच्या अशें करून सांगप तेन्ना सांगपाचें मेसीन आमी मागीर तें फॉलो करता हेजेर तें मागीर तें आतां तूं तुज्या पांयच्या लागच्यान शिकला जाल्यार हीं सगळीं नांवां तूं कशीं जाणा ही नांव मागीर तियात्रा पडटा सारको शिकला हांव पांच बारात तियात्रा पडटा मागीर सारकें नांव बेश्टें सांगताय न्हू सोल डिस्को बीन ते सांगताय ते मागीर तुवें उगडास दवरना खंयच्या बिटा डिस्को म्हणटाय कोणा सोल म्हणटाय त्या उगडास दवरून रावपा जाय तेच मागीर मतीन दवरून रावपाचें आतां तुका तियात्र जायते भाशेचे जाता तियात्राचें संगीत जायते भाशेन जाता तुज्या आवडीचो असो खंयचो बीट डिस्को बी बीट बरो आवडीचो सगळे बीट आवडीचे म्हगेले त्याच्या जावं तूं केन्ना तरी तियात्रांनी वाजयता आसतना खंय तरी तुका तुजेर पेस जावं हें आपणा लागीं जातलें काय ना अशें केन्ना तरी भिरांत दिसता अशें तुका भिरांत दिसता ती तियात्र वाडपी आनी ते रोसोन जावपी पडटा तेजो हांव मातशें हें जातालो भिरांत आबू जातालो जातो काय मुखार जातो काय जातालें पूण जावन गेलें तेजो वयता म्हणल्यार बेश्टो आबू जातालो आतां ह्या तियात्रांनी जें तूं वाजयतालो म्हणटच म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांक आनीक एक धाकटोसो पीस दाखोवया साधन बाब आतां पयलें पेट्रोमॅक्साचेर तियात्र जाताले जावं मुंबयच्यान लोक गोंया येताले तियात्र करूंक म्हणजे मुंबयचे रायटर डायरेक्टर येताले कलाकार येताले गोंयचेय तियात्र जाताले पूण त्या काळांत आनी आयच्या तियात्रा मदें कितें तरी फरक तुका दिश्टी पडटा कारण त्या वेळार जे तियात्र जाताले ते तियात्र तेच बरोबर ताची कांत लोक उगडास धरून रावताले कित्या पासत ते तियात्र दुसरे भाशेन तेजो कांत सांग मना भरपायच कांत उगडास मना उरपायच कांत ते ट्यून पॅट्रिकाय ट्यून सारकी मना त्यान भायर वचपा न्हू सारकें तकल्यान भरपाचें कांत लोक मागीर ते कितें म्हणटाय खंय चलता आसतना भोंवता आसतना म्हणटाय ते कांत चडशे कांत कोण म्हणटालो हे आमगे रेंजर बाब म्हणटाले पदेर म्हणटाले शेतां काम करता आसतना म्हणप पाडून बी वयता जावन म्हणप पाडेकारांनी ही कांत म्हणप तेंगेली कांत तेदोन ते बरें आनी मातशें हें जातालें बरें दिसतालें आयकूंक तेंगेली ते स्टेजी म्हणल्या उपरांत ते म्हणटाले बरें आनी गोश्ट येतालो सारको साधन आमी तुजे भितर एक स्पेशलिटी आसा जी जायते सुवातेर आमकां आयकोंक मेवता आनीक हांवूय जाणा ती म्हटल्यार कार्नवलाच्या खेळांक एक स्पेशलिटी ती मोड आतां ही मोड खंयचे सुवातेर मारूंक पडटा मोड सारकें कान्नाला मांडार बी वयता न्हू ते मोड सोदताय मांडाचेर अरे मोड मार म्हणून ते बेश्टी ताका नाकाय तांकां मोड मान तांकां खुशाल करून पडाय पूण ती मोड कित्या पासत मारची पडटा कारण कितें ती पयलींसून येयल्या परंपरा तेंगे मोडीची पयलींसून मान येवपा जाय मान येयले मोड मारल्या उपरांत लोक धांवन आयले ना लोक उमेद मोड मार म्हणून लोकांक कोटा कितें हेड आहा म्हण हिंगा आनी हेड कोटा मोड म्हणरी कोणा बेश्टी पीस नाय नाकाय आनी बघून आमगे फ्रेंड कोण आहाय ते कितें उलय हय सांगता मोड मार उलय अशें करून सारकें उलयन दाण्यावाडी गेले सांगो नाका दाण्यावाडी सांगता तूं मोड हांव जाणा तूं मोड मारता म्हूण दाणेवाडी हें खंय पडटा चिंचोण दाण्यावाडी आनी खंयचे सुवातेर मांड आसात हे चिंचोण दाण्यावाडी ते तो एक आनी थोड्या बांदार मांड आहा ते मातशे दोनी फामाद आहाय मांड अशें करून बारीक मांड आहाय पूण हे दाण्यावाडी सारको मेन
त्या मांडार हेड करून वचपाचो. पूण सादारण हो मांड सोडून कार्नवालाक आनी खंयचे तरी सुवातेर तुका मोड मारूंक पडल्या? वय थिंग आमी आतां तें ना पीस ना काय वय थिंग मोडीच मारताय. खंयच्या गांवां पसून गेल्यार मोड मार पडाय. गांव पसून कोणा घर नाचयताय थिंगाय पसून मोड. म्हणजे इतलेंच आमकां दिसून येता की आदीं जेन्ना कार्नवालाचे खेळ जाताले तेन्ना ही मोड मारून ह्या कार्नवालाक सुरवात जाताली. जाताले मोड मान आतां हिंगसून हेड गेलो दुसरे कडेन वयताले हिंगसून मोड मान वयताले तो एश करून पयलीं तसो हेड पसून हांवें आजिला तो हिंगसून आजिलो न्हू हेडू हिंगसून मागीर दुसरे कडेन वयता की मोड मान वचपाचें चलोन वचपा हेड 3 दीस वचून चलोन भोंवपाचें. सादारण आतां तियात्रांनी तूं पावलो तियात्र तूं वाजोवंक लागलो तर सुरवातेक तुवें कोणाचो तियात्र वाजयलो? सुरवाती हांवें भुरग्यांक तियात्र गांवचे गांवचे भुरग्याले बेश्टे भुरग्यांक वाजून मागीर हांव म्हाका ते एक दीस झुजनान चयलो मेस्त्री झुजून तो सादारण तियात्र आहा आजी आमी भुरग्यांक गेलो झुजना बरा हें केलो म्हाका भायर सरलो मागीर हांव आजोबा मागीर झुजनान धा तियात्रांक घायलो म्हाका झुजनाक घायलो मागीर झुजना बरा मागीर मेस्त्री दिंजा बरो पळो दिंजा बरो पळो म्हाका केन्ना फिदेले आपूण वतालो फिदेलीस मेस्त्री तो वतालो हातूंत मोरेस मेस्त्री वतालो आजोबाक आपल्या तियात्र यो रे म्हणून सो जायतो मुजगांव बरो पावलो तियात्रां. सतन बाब तियात्र आयज आमी पळयतात की एक काळ असलो रातचे 9:30 तियात्र जाताले आयज तो 7 कॉमेस जाता पूण तुवें अशें दिसाक कितले तियात्र वाजयल्यात? 4 वर्सां आयिल्लें तियात्र मॉर्निंग शो इवनिंग शो 10:30 10:30 हे 4 शो आयिल्ले हांवें मिनिमारे तेन्ना चड जाताले शो सारके मिनिमारे घोंटेर आनी फिलीप आल्मेदार तेश करून 4 जाताले तशें करून आयिल्ले तेगे तियात्र. मागीर म्हणजे मॉर्निंग शो चडसो हॉलांनी हॉलान मॉर्निंग शो इवनिंग शो पसून 9:30 शो हॉलांक 2 शो हॉलांक मागीर 2 शो भायर गांवांक तशें करून आयिल्ले. आनीक केन्ना तरी हनुमान थिएटर आनी खंय जायतीं थिएटरां जावं वास्को मोल्लांची जावं सावड्डे सातेरी मंडप अशा सुवातेर वाजले थिंग वाजले वास्को ते मोल्ला माटो आजिला वास्को कोमा ते दामोदर फॉल आहा तितून आजले ते फिलीप आल्मे तितून हें फॉल मेळना तितून घातालो त्या फॉलां आजिला दामोदर त्या हितून आतां गुम्मंताक आजिल्ले वास्को आजिला सावंड बी म्हणटे आजिलाय सगळे वायदांत. आतां तियात्र वाजयता तितून भितर पयलीं इलेक्ट्रॉनीक जे आयज ऑर्गन्स आनी बाकीचीं ते भाशेन नासलीं केन्ना तरी तुका ते भाशेन काजार वाजोवंक चान्स पडला? ना काजार तियात्रां भशेन ऑर्गन बीन आसना तियात्र आयिल्ले ते बेंजो ड्रम ब्लोईंग 2 जाण ब्लोईंग 4 जाणांनी आसपाचें गिटार लायटी कांयच नासलोलें कीबोर्ड ना गिटार ना बेज ना तसं कांय ना स्पिकर बीन बेश्टेंच मायक ओडून घेता सगळें सावंड स्टेजीचो हेजेर आमी तियात्र आयिल्ले. तो म्हणजे तियात्रांतलो जायतो अनुभव तुका मेवला तियात्रा उदेशी जायतें कितें तरी तूं शिकला आनीक आयज तें ह्या कार्यावळी उदेशी थोडें भोव लोकांक मेवतलें तुजो वावर दिश्टी पडटलो. खेरीतपणी ह्या कुंकळे गांवांक एक बरो ड्रमर कारण ह्या आदीं जे थोडे ड्रमर जावन गेले सोंपले तांचेर आमी आमची कार्यावळ करूंक शकूंक ना पूण आयज आमकां एक योग मेवलो तुजे लागीं भासाभास करून थोडो तुजो वावर लोकां मुखार हाडूंक. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आनीक एक धाकटोसो क्लीप आमी दाखोवया. आमी तियात्राची भोंवडी मारता आसतना एक तुजो आनीकूय एक पीस पळयलो आनी खूब बरें दिसलें. एक नामनेचें अशें फांकिवंत अशें कोणाक तरी तुका वाजोवपाचो चान्स पडला? लोना पयले फावट गोंय येयले तेन्ना आमी आयलो लोनाक शो एंटनी बरोबर हांव एंटनी आयताले लोना येयलो लोना तेगे आजिलो मागीर आल्फ्रेड जावन म्युजिकल शो केल्लो जुनियर तो शो आमी आयलो एंटनी बरोबर एंटनी जायते तियात्र आजिल्ले आमी बोयर बी आसले
तेंगे आजिलो आनीक तेगे आल्फ्रेडा बायल तिता रोज ती आहली नॅट्स ओलिवेरा बी आहलो तेंगे शिवाजी ना आतां कितले सुमार तुवें तियात्र वाजयले आसतले नंबर सगळे डायरेक्टर आजिले हांवें कोणा डायरेक्टरां सोडलें ना सगळे डायरेक्टरांक शो आजिले हांवें गोंया इतले डायरेक्टरांक आजिले आयज तुज्या पुता भाशेन जायते जाण ड्रामर जावंक सोदतात जे भाशेन तुवें त्रास दोग सोंसल्यात आनीक तूं मुखार गेला ह्या नव्या भुरग्यांक तुजो संदेश कितें म्हणजे आतां कितें आतां तियात्र आयताय न्हू तांकां जाय तशें जावपा जाय कोणाक डायरेक्टर जाय तशें जावपा जाय आमकां जाय तशें जायना हेबा आमगे तेंगे आपूण ड्रामर म्हाका तूं सांगपा गरज ना तशें ना पूण तूं डायरेक्टर पड कितें सांगता तें आमी आयकोंक जाय न्हू ताका जाय तशें जावपा जाय आतां ड्रामर आतां हाटी हांवें कितें ड्रामरान इन्सल्ट केलें तुका कितें पातें आपूण ड्रामा शिकिल्लो काय म्हूण तुवें तशें जावपा जायना न्हू डायरेक्टराक कितें जाय तें ताका दिवपा जाय नाजाल्यार ते ड्रामर न्हू तो इतलेंच आमकां आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान दिश्टी पडटा की आमी खालते जावपाची गरज आसा प्रमाणीकपणान आमी पालकाचो वावर करपाची गरज आसा तुजो जो वावर तूं मुखार व्हरत रावलो जाल्यार तुका तुज्या हातांतूय कितें येतलें आनीक लोक तुका मानून घेतलो तूं बेकार वचचो ना दुसरी गजाल आयज आमच्या बरोबर सांतान पेरेरा कुंकोळीचो आमी ताचे बरोबर ही भासाभास करता आसतनाच म्हाका इतलोच उगडास आसा की एक फाटलीं 25 वर्सां आमी एकामेकाक वळखतात जेन्ना कितेंय ताका वायट दिसता तो सरळ सांगून वेता बाबा हें तुजें सारकें ना हें सारकें जावंक जाय कारण तो स्वताक सुदारपाचो प्रयत्न करता आसतना दुसऱ्यांकूय सुदारपाचो शेक दिता जे उद्देशी दुसऱ्याकूय चान्स पडटा की बाबा आमी बरे तरेन कांतार करपाची गरज आसा आयच्या ह्या कार्यावळींत आमी भासाभास करता आसतना असोच तो सादो उलोवपी न्हू ताचे भितर जायतें कितें आसा तें तो आपल्या काळजान चेपून दवरता आनी गरज पडलीच जाल्यार तो उलयता हे भाशेचो मनीस देखूनच जे बरे वावर करपी आसात ते जायते फावटी फाटल्यान उरतात पड्ड्या फाटल्यान रावन काम करपी आमचो सांतन बाब आयच्या खिणांत तुका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी तुका उलो मारलो आनी तुवें ह्या तुज्या घरांत आमकां येवकार दिलो ते पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं तुकांय देव बरें करूं तुमकांय देव बरें करूं इतल्यानूच आयची ही माणकामतें कार्यावळ सांतन पेरेरा सांगाताक हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदेवस